श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमदानंद तीर्थ भगवत्पादाचार्य गुरुभ्यो नमः। श्यामं रवीन्द्रमिदधीधिकान्तियुक्तं ज्ञानं शरञ्च दधतं प्रियया समेतं स्वात्मस्वरूपममिदं हनुमन्मुखेषु सन्दर्शयन्नमजितं स्मरतोरुगीर्भिः श्रीमद्धनुमद्भीम मध्वांतर्गत रामकृष्ण वेदव्यासात्मक लक्ष्मी हयग्रीवाय नमः। खंच्याही कार्य खंचेही काम यशस्वी जाव का जर त्याला दैव बल जाव का गुरुला अनुग्रह हुयास का अशी म्हणून प्राज्ञ आमगेल मालगड लोक सांगता येईल चालताय। चातुर्मास व्रत आचरण्यासाठी पुरातन मठ वास्तू होय कमका 1 वर्षाक येवजत आशिल्लो। 40 वर्षा पहिलेचे आमच्या तुले नारायण तीर्थ स्वामी त्यांनी बद्रीनाथांतून आश्रम घेऊन आयले। तांकां यात्रा तीर्थाटन हे पुरा घडका अशें येवजत आशिल्लें तसलें जायमान सांगच्याक फलीमार मठ आत्ताही आमगेल गौड सारस्वत समूहान मुद्र घेवका जर जाल्यार गौड सारस्वत स्वामी मंडळी पळोवन फलीमार मठात स्वामी माणे घालून बसतात। कृष्णा मठात उडपी परिसरांत असल्या सारस्वत लोकांक मुद्र दिवंक तांणी इतर स्वामी दिनात तांकां हक्क ना तो दिवचो न्ही। सहज म्हळें आमी एमएकीन आयला एमएकीन आजो विभुदेंद्र स्वाम्याल्या पारपतगारीन तूं मस्त नांव घेतलां ताणें। आंगान बरो एक व्हड भीम शक्ती दाखयली भीम भक्ती आंगान शरिरान भीम आशिल्लो। कशें तुमी आज्याल नांव वय गुंड्राय किणी ताणें आयल्या पुरो रच बिदवर हालत आशिल्ली अशें म्हणून भजन अशें न्हय वचक अशें न्हय। अष्टमठा स्वामी साना साना वयाचे उरताय ताणें राबून अमूक पेपरार सायन घालचे स्वाम्यान अशें म्हणून सांगल्यार ताका पळोवन सायन जाता तशें म्हळ्यार तितली श्युरिटी गॅरंटी पंक्च्युएलिटी तागेली उरता आशिल्ली। भांगराचे एक पर्याय तुका आनी एक पर्याय स्वाम्या हस्तांतर जावका जर जाल्यार पर्यायाक भितर येणार स्वामी साना वयाचे उरताय पारपतदार ते तांगेले ते लागीचे नियरेस्ट म्हळ्यार कोण हांगा बसते रावतात ते काही बुद्धीन हुशार उरनात पण तो दस्खत घालका जर जाल्यार इन्व्हेंटरी करेक्ट आसती आपण पळयल्यार दस्खत घाली स्वाम्यान मारतात पण तिथं भंगरापण आल्यार ताब्या आस म्हणून दाखोव। दुसरो स्वाम्यान हँडओवर करता म्हळ्यार हँडओवर करचे हक्का सिटाक सायन करच्याक हाणें आमगेले गुंडकिण्यांनी सांगून केल्यार जालें अशें मस्त बसतना हाची माहिती आमी बी आयकत आशिल्ले। कारण कित्याक उडपी बाजून मस्तपटी भोंवतना आमगेल्या लोकांना वर्चस्व म्हणटाय किंमत ही समजुच्याक गुंड्राई किण्याल्या ही एक व्यक्तित्वांतू ताणें दाखोवन घेतलें। अष्टमठीय म्हळ्यार कौडव समाजाच्या समूहांत एक प्रतिष्ठा ही संपादन घेतलें एक व्हडं काम तें। मागीर 1938 आमी 2 स्वामी आमगेल्या मठांत उरले इंदिराकांत आनी परमगुरू तशी काशी मठांत उरले ही सुकृतेंद्र तीर्थ स्वामी तिनी 39 जानेवारी 18 तारीख मोठे फंक्शन जालें। अष्टमठा स्वामीची उपस्थित आशिल्ले फलीमार मठाचे तांणी आपोवच्या धडिल्लें विभुदेंद्राक ते आमी तिनूय स्वामी मंगळुरांत आसाची मंगळुरांच्यान पुनरचे एस्कॉर्टिंग करून ते स्वामी आयिल्ले। सांगचे तात्पर्य परत परत अष्टमठांतू आमकां ही एक संगनमत म्हणटात फलीमार मठा कडेन घनिश्ट आसा। आमगेल्या बायलां आनी कृष्ण षडक्षरात जप घेवपा जर जाल्यार जपा पट्टी दिवन जप दिवचो उपदेश फलीमार मठा स्वामी करता आशिल्लो आनी मुद्रा आमगेल्या लोकांक दिवका चिंतताय म्हळ्यार उडपी आसल्यार मात्र ते बेंगळूर आसल्यार तो क्रम आमगेले लोक थंय वचून घेनात। आतां थोडे विस्कळीत जावन आसा पळय सांगच्याक तात्पर्य अशें धरा आमचे वर्गाक मुद्र दिवका जाल्यार फलीमार मठा स्वाम्यान दिवची अशें जनजनीत ही वेव्हार चलत आयिल्लो। म्हणून आमकां ही एक धर्मपीठ जावका म्हणून आसतना आमगेल्या लोकांनी आमच्या माधव नांवाचे एक भटूक तांगे बरोबरी बद्रीनाथांतल्या चातुर्मासाक अथवा यात्रात जावन पाविल्ले वेळारी आश्रम दीक्षा ही बद्रीनाथांत घडली चैत्र शुक्ल द्वितीयाक। तशान आयिल्ले ते स्वामी आनंद रामायण सांगता रामचंद्राल चरित्र वर्णन जातना
ताणें हांगा हो पंचगंगा घाट बांदला आनी एक वर्षभर तो रावला हांगा अशेंय ऐतिह्य श्लोकबद्ध वाङ्मयांत मेळटा. तशेंच अनेक भारत देशांतल्या तीर्थाटनेच्या संदर्भांत परशुराम बलराम अर्जुन हांणी यात्रा घडयली. रामायण महाभारतांतूय समस्पश्ट उल्लेख जायत आयिल्लो आसता. हे वाचन करणाऱ्या पुरातन वाङ्मयांत म्हळ्यार कितें म्हणटा जी असले तरेची पुराण वाङ्मय वाचत राविल्यांक एक इन्स्पिरेशन म्हळ्यार आपण केन्ना तरी एक यात्रा आपल्या हातान घडची. भारतीय संस्कृतींतून तीर्थयात्रेची परंपरा जीवनाच्या सार्थकतेच्या बरोबरही आत्मसंतुष्टीची प्राप्ती अशी समजून आमगे लोक तीर्थाटन करता अशें. उदाहरणे पळया मंजेश्वर पुरातन देवालय, विरुपाक्ष ब्राह्मण गोंयच्यान भायर सरलो खंय तो रामेश्वर यात्रेक. रामेश्वर खंय भारत देशाच्या तोंकार तो भायर सरिलो ताणें थंय मंजेश्वर देवस्थान स्थापन केलें म्हळ्यार म्हणजे उल्लेख मेळटा. गोंयांत उलो नारायण माल्लो कौंडिण्य गोत्रांत तो रामनाथ देवाचो तो वचून कुमठे रावलो. ते केळदी संस्थानिकाल्या ही म्हळ्यार आश्रयांत बरें नांव घेतलें ताणें प्रतिश्ठा घेतली. राजमान्यताय मेळोवन घेत 5 देवळां उबारच्या खजानेंतून पयस वापरला ताणें. सांगच्या कारण कितें एक देवळाक 1000 मूठ तांदळा जमीन करून दवरले म्हळ्यार रेव्हेन्यू मुक्त ती जमीन. सांगचे तात्पर्य कितलें मोठें पळय. सारस्वती हे केन्नाय बुदोवन दवरताय कसं न्हय स्वार्थाक ना परार्थ चड सादील वयल्यान अशी देवळां सृश्टी 5 देवळां नॉर्थ केंद्रांत 3 साऊथ केंद्रांत 2 अशी 5 देवळांची सृश्टी करता तो नारायण मालो. इतिहासा पुटांत आसा सगळ्यांक हे वाचूंक मेळना खरें तरी एक फावटी प्रकट जाता सायन जाता. चंद्रकांत गिन्यान इतिहास म्हणून पुस्तक एक बरयलें आनीक 2 पुस्तक एक इंग्लीश केलां ताणें आनी मुद्दाम हे लेख गेले. कोची वचून राविल्ली आई सारस्वतान कितें सृश्टी केलें म्हणलें गोंय बाब म्हणटा स्मार्त संप्रदाय तागेलें नांव पळया वामन रघुनाथ वालावलेकर. ताका गोंय बाब म्हणटात. कोंकणी साहित्याचेर मस्त ताणें म्हळ्यार पुस्तक बरयलें. गोंय भाईची वसणूक गोंया भायली वसणूक सुंदर पुस्तक बरयलें. ते पुण्यात्मा रामा कामत तेही संदर्भ सुंदर. मुंबईच्या 1/3 ऑफ बॉम्बेचो जाग्यार मालक आमगेलो सारस्वत आशिल्लो पुण्यात्मा रामा कामत. तो मडकई पठारांतलो. तागेले आतां गोविंद शेणवी म्हणल्यार तागेले आंगठेची कसं गैरवापर करून आंग्रें कापून हाडच्यात हो आसा ब्रिटिशा विरुद्ध चळवळ करता अशें म्हूण कशें की ताका तागेले आंगठी मारून बनवा बनवी केली. तांचे तात्पर्य ब्रिटिशानय तागेले घरची गाय रस्त्यार दवरून कापली. मुस्लीम लोक ते अथवा हिंदू द्वेश ते होच एक म्हळ्यार तत्वनिश्ठ. सांगच्या तात्पर्य कितें सारस्वत भूषणांत फ्रंट पेजार तागेलें चरित्र बरयलें. फ्रंट पेज सारस्वत भूषण 1951 पब्लीश जालां हें पुस्तक. तागेली बरी ग्वाही बरयता. तो सावळिया राम देवस्थान बांदलें ताणें आनीक तुगेलें वालकेश्वर त्याय देवळाक ताणें एकंदर 1/3 ऑफ द टोटल बॉम्बे ब्रिटिशाच्या सगळे मोठे कम्युनिटी तोच आशिल्लो. आनीक ट्रेझरीचो रामा कामत ट्रेझरी म्हूण नांव घेवन तशें बसलें. ट्रेझरी एकदम कोलॅप्स जाली. दवरले पयशे लोक व्हरूंक लागले. ब्रिटिशा भंय सुरू जाली. सारस्वत मनशा हातांतूच ताणें ट्रेझरी चलोवच्या दिली. बहुतेक 37 वर्ष चल्ल्या ती ट्रेझरी. हाजेर हो लेख आमगेले आती मठस्थ गणेश शर्मा ताणें बरयलें तसो. म्हळ्यार कारण कितें दुसरे लोक एडिट करून आमच्या समूहाची गौरव उंचावून हाडटात म्हळ्यार सांगलें. बुद्धिमत्ता पाहिजे म्हणाल दाखोवच्याक असले तरेच बुदोवत कार्य केलेलं आमगेले सारस्वत समाजांतूं मेळत राविन हें जाता. म्हणटना पर्तगाळी मठाचे म्हळ्यार एक स्थापना दाक्षिणात्य सारस्वत वैष्णव संप्रदायाचे पुरातन पीठ 45 वर्ष जालें. हाजे किना चड संख्या कोणी घेतली ना सारस्वताक. धर्म एकी धर्म हो आरंभ जालो 1475
मध्वाचार्यांनी स्थापन केलेल्या अद्वैत मत प्रणालीचे अनुष्ठान पालन करत मोठू म्हणारे परिसरांतल्या वैष्णव तत्वाचा प्रसार करत विद्वान तपस्वी शिष्यप्रेमी समाज उद्धारक अशी तऱ्हेचे नाव घेत अनेक म्हणारे सामाजिक औन्नत्याक फावचित असेल देवसंस्था ही उभारी जाऊन काशीच्या कन्याकुमारी पर्यंत पसरिल्या आमचे सारस्वत समूहात एक चैतन्य देवधर्मनिष्ठा देव संस्कृती संवर्धन ही घडचीसाठी परत परत संचार करीतही स्वाम्याला भोंडेन तुम्ही समाज स्वाम्याकडे आकर्षित जायत रावलो सुसंस्कृत जायत समाजोन्नती कार्य संपादन घेवच्या काही समाज व सारवंत म्हणून घेवच्या फावलो शिष्याची भावनाच गुरुला गुरुपद देतात एक मराठी एक म्हणत शिष्याला भावनाच गुरु का गुरुपद देणार तऱ्हेचे जातात अध्यात्म विचारांत गुरुभक्ती गुरुसेवा ही मुख्य असतात त्यासाठी हरिस्मृती ही सर्व विपद विमोक्षिणी आणि गुरुस्मृती ही सर्व संपतप्रदाय हरिस्मरण केलेल्यानं सर्व पातक दूर जातात तशांचे गुरुस्मृती केलेल्या वयल्यानं म्हणणारे पुरुषार्थी जीवनाची जीवनमौल्य समजत आपल्याला पावलं समजत मनुष्य मुखार सरत वचू नये समृद्ध जीवन आपल्याला पुरुषार्थी जीवनात समृद्धी वैभव कीर्ती संपादन घेवच्या फावच काय त्यासाठी दैव बलही संपादन घेऊ का गुरु बलही अस का अशी म्हणत असेल एक आर्ष म्हणणारे विचार गुरुविषयांतून सद्भक्ती सद्भावनाची व्यक्त करीत जमगेल समाज बरेच तरी पावलं दवरत येईल दक्षिण कन्नड जिल्ह्यात गेल्या रही नाही बरेच प्रतिष्ठा विद्यासंस्था भरभरे बांधिल्ले असत 14,000 लोक शिकतात जे क्लिनिटा कॅनरा बँका फाउंडर ते सांगता अमेंबळ कामत अमेंबळ सुब्राय पै 14,000 लोक रनिंग अकॅडमिक इयर शिकतात 7 की 8 फॅकल्टीज होते बरी तरी विद्यासंस्था कार्यरत जायत असत तशेंच सुद्धा गेल्यार सिंडिकेट बँका संस्थापक म्हळ्यार कोण नाही एकटा मुखार सरत आनी बी 100 वर्ष आता 26 जातात दिसता कॅनरा बँक 1925 कॅनरा बँक जाल्यार 1906 आमगे कॉर्पोरेशन बँकात 1 वर्ष जालें म्हणतना बँकिंग संस्था ही जागृत जालेल्या वयल्यान आमगेल्या उद्योगप्रिय समूहाक मदत मेळत नामना संपादन घेवच्याक नवनवी पावलां संपादन घेवच्या लागले जावन सारस्वत समूहाची एक औन्नत्य आमगेल्या समाजान स्टेबल करून दाखयल्यान आमगेल्या समाजूच मुखार येवं तशें करच्याक पळयल वयल्यान समाजाक एक गौरव हेंही प्राप्त जायत रावलें यात्रा जावन काशी येवं का काशी म्हळ्यार आपण वचून रावता निवसाम्य हम म्हणतात काश्याम वसामी म्हळ्यार गंगा गंगेत यो ब्रुया गंगा स्मरण केल्यार पुरो शत योजन दूर आशिल्ले लोक हे पुनंती पापानी म्हणून सर्व पातकांतल्यानय मुक्त जाता अशें म्हणून म्हणटात ते नित्य स्मरण येता समजा म्हणून तर यज्ञाक करतना त्या रक्षा उदाक माथ्यार प्रोक्षण करतना गंगा गंगा म्हणून स्मरण करी गंगाळ म्हणतात नांवच्या आयदनांतूय उदाक विस्कळीत तोंड आसता ताका शेवटची तांबयो उकळे पर्यंत उदाक ते तोंड उघडून बशिल्लें उरता गंगाळ म्हणटात गंगा स्मरण जावं का गोंयांत प्रासी गंगाळ म्हणची प्रथा तशीच हें गंगे स्मरण जावं का ह्याच साठी काशी स्मरण जावं का अशें म्हणले साठी पुण्य पवित्र म्हणणारे भावना जाग जावच्याक अनेक पारंपरीक आमच्या हातूंत म्हणणारे प्रार्थनापूर्वकय अथवा स्मरण योग्य चिंतनेकय योग्यशील तरेचे श्लोक असतात केल्याने देशाटनाकी पंडित मैत्री सभेंत संचार नाना शास्त्र विलोकन मनुजा चातुर्य येतसे फार मनुष्यान चतुर्दाव का जर जाल्यार तीर्थाटन ही एक अवश्य असतं धार्मिकेतीकही म्हणणारे तीर्थाटन सांगून दवरिल्लें आसा त्यासाठी परंपरे सर्व स्वामी काशी यात्रेक येवका
त्याने हांग मठ रावका मळेलसाठी ही पहिलेच मठ बी चंदशील आमकां मात्र मेट्टा वते बाबा म्हणून मायकाचे कॉर्न दवरला पळया ताजे सकल ग्राउंड फ्लोर आशिल्लें आमगे एक्स्ट्रा हो एक जागो आमकां सांगून आशिल्लो 8 फीट बाय 6 फीट प्रोजेक्टेड इन्क्लुडींग आमगेलो प्रोप्रायटरशीप आसा मेट्टा म्हळ्यार देवळाक समज सामोर बसच्याक होच जागो बरो आतां याद पळया 15 मिनटां देंवता देंवता एक दिसा मोहनदास नायक आयला हांगा स्वाम्यालो मोठ भाईच्या राबून पळयत हो आपण भितर येऊ नांव बरयलां व्हडलें नांव आसा तरी भायर राबून ताणें आलोकन करतना म्हळ्यार पळोवचें नदर पळयल्या रे फायन गोंयकार न्हू तो एकटो आयला कोणाक लागीं घेवन येयला गोंयकार केन्ना तुजें हांव आतां हांगच्यान तांकां सोड दिवंक म्हळें ना ट्रेना पर्यंत वचून ट्रेन बसून गोंया परतात म्हळ्यार सांगच्या कारणाक ते गोंयकारांक रावचे जाग खंयचो पावचे जाग खंयचो पयलीं ठरवून येतात अशें जावचे तूं मोठी आमकां जबाबदारी पडिल्ली ना हांगा आमी 15 फावटी आयिल्ले वेळारय वॉच केलां प्रयागाचेर इदम प्रथम म्हळ्यार म्हणजे प्रप्रथम आमी कल्पवास केलो बद्रीनाथान चातुर्मास घडयलो तेही प्रथम वैष्णव दिक्षावंतालो चातुर्मास थंय घडलो गंडकी यात्रा घडली हेही प्रथमांतून प्रथमांची थोडी प्रथम कार्य ही करत 18 तरेची काहीची नवीची एट ए स्ट्रेच म्हळ्यार म्हणजे एक वयोमानांतून 18 कार्य 7-8 तीर्थाटन आसत असल्यारही महत्वपूर्ण म्हळ्यार उल्लेखनीय संस्मरणीय ही आसून एक संदर्भ मठाच्या इतिहासान तुमी बरोवन बसतसलो घडिलो जालो म्हणटना ह्याही चातुर्मासांत म्हणजे एक पुरातन मठ वाचतून तो वास्तविक करतसले एक संदर्भ घडून आयिल्ल्या विशयांतूय आमी संतोष व्यक्त करताची परतय एकदा यात्रा एकदा दोनदा आमी येवन आनी वापस 50 दिवसाची संख्या इतले दिवस रावलेचे आमी म्हळ्यार एक वळखेक म्हळ्यार एक बरोवन बस करायचं म्हणटना एक दिवसाक कित्येक भावीक लोक हांगा अनेक आयास सहन करतही आयिल्लेची टेम्परेचर ह्या हवामानांत हांगा चड केन्ना अगस्तान सप्टेंबरा नंतर कूल डावन आनी आमी सांगता कुंभमासा वेळार बरी थंडी पडटा हांगा म्हळ्यार एक हवामान एक एक्स्ट्रीम आसता हांगा तरी लोक भावनात्मक स्वाम्यार ह्या चातुर्मास कालावधींत एकदा दर्शन घेवनूच का म्हळ्यार ह्याही तरेन हांगा पावत आयिल्ल्या विशयांतूय आमी संतोष व्यक्त करताची सारस्वत स्वावलंबन जीवन सारस्वतान इतिहास काण पळयल्यार ही दिसता कसं न्ही संघटना स्वावलंबन संस्काराचे रक्षण जतन करत येईल तसलो आमगेलो समूह कोची उतून रावल्यारही गोश्रीपुर वासीन म्हणटात गोंयचे गांवांतून येवन राविल्ले लोक थंय म्हणून वर्ष नसत व्यंकटेश देवाक भूपरा म्हळ्यार दीप नमस्कारा वेळार गोंयचे श्रीमंत लोकांनी येवन रावून हांगा तुगेलो पुजा आराधना करता जाल्यार देव तूं व्यंकटेश देव आमगेलो गोश्रीपुर वासीन म्हळ्यार ताजो अर्थ संस्कृतांत बरो अर्थ विपुल आसता का 1599 तें देवस्थान उबारलें म्हणून म्हळ्यार मायग्रेशन घेवन वचून गेल्ले हांगा 1516 तुमचे आमगेल्या म्हळ्यार पोर्तुगीजान धांवडा येयल्याक मन भाजून तितलो पयस वरें वचून राविल्ले तरेचो आमगेलो समूहान थंय एक 27 देवस्थान आसा कोचीन स्टेटान कोचीन आनीक मलबार त्रिवेंद्रम ह्या डिस्ट्रिक्टांतून इतलो आमगेलो समूहाची देवळां ही जालीं आनी पॉप्युलेशन वायज जर पळयल्यार टोटली 1.5 लक्षा वयर पॉप्युलेशन उरता साऊथ कॅनरांतूय थोडे कमी आसा थंय चड आसा अशें धरूं जाय देवळां साऊथ कॅनरान चड आसा आमकां कशी बोरल्यार ही सारस्वत समूह हो सारवंत विचारवंत आनी थंय गेल्या लोकांक नुस्तें खावचें ना तांणी तशें राखून रक्षण म्हळ्यार संस्कार रक्षण बरी दवर घेतलें खरी गोष्टी म्हणटना अशें धर्मसंस्कृती संरक्षणेसाठी देशोधडीला आमगेलो समाज पावील आसल्यारही काशी तुकून कन्याकुमारी पर्यंतही पावील तसलो आमगेलो समूह नंतर देवधर्म चिंतनेनही आपल्याला सुखाची साधनं सुखाची पावलं समजत प्रयत्नांते परमेश्वर प्रयत्नाची पूजा बांधावी
येतं तो देव जाणावा. समर्थ रामदास आल्या दासबोधांत अनेक तरेचे प्रयत्नाक मस्त गौरव दिवन ताणें दाखयले. म्हळ्यार अशें सान सान स्टांजा मेळटात म्हणटना अशे तरेच्या धार्मिक प्रज्ञाही जागृत दवरत आमगेलो समूह सृजनात्मक हालचाली समाजात असं घडयत आपणाले व्यक्तित्व विकसन करून घेतील तसलो एक सारवंत समूह समाजाक सदा सर्व कालांत देवाल रक्षणाचो सदा सुख संतोष क्षेमाभिवृद्धी ही घडो अशी देवचरणी आयच्या एक वेळार आयचे दिवस पळया शुक्रवार काय शुभवतर वार आज वरमहालक्ष्मी व्रताचे आचरण खंय तरी करताय. शोभन योग खंय आणि श्रवण नक्षत्र विष्णू देवता नक्षत्र केन्ना बरे ऐकत राहू काय काय ऐकल नंतर मग करावे ऐकून घेऊन संपून घ्या. पहिले आमच्या नाशिकांतून ओधवजी म्हणलो म्हालगडायला चल्लो स्मार्ट असो स्वानकीत सांगताची एकदा ऐकून घे बाबा बापसू सांगतो. दोघे जण प्रसन्नतेन भायर चमकल्याची आमकां तांगेल म्हालगड्याने अर्धे एकर जाग दिल्लो. त्या रस्त्याच्या रुंदीकरणाक कुंभमेळासाठी आमगेलो रस्तो म्हळ्यार एक्वायर जालो. ताजेर आमकां कॉम्पेन्सेशन आयना 2 लाख रुपया आयले. हाडून घेवचे आमगेले कमकुवत थंय नाशिकांतूय मठा वर्ग मस्त कमी आमकां. मुंबयच्यान आमी धाडू जाय तसं न्ही. मुंबयच्याकय तांगेलें काम व्याप मस्त आशिल्लें वयल्यान मुंबय मठ कमिटीच्या सक्रिय पाठिंबा वेळोवेळी घेत रावतात. तरी बॅटरी चार्ज आमी करता थंय 468 मीटर जवळजवळ 5000 स्क्वेअर फुटात जागो सेटबॅक जावन आमगेल्या हाता येवचोच. तशें मुंबईत वडाला मठाच्या परिसरांतूं कित्येक वर्सां चुकून रामदेवान आमगेल्या नांवार बरोवन दवरला तो जागो. पयशे भरिल्ले नाशिल्ले. 1952 चुकूनच एडवर्स पोजिशन कोणाला लक्ष येईल ना त्या लक्षाने 1000 आयल्यारी पूण काम जाता तशें ना. आयकर एसएस पडून 1000 जाल्यार पयशा किंमत ना तरी कर. वामन VR कामत मुदाम तागेलें नांवां उल्लेख करूं जाय आमी. मस्त ताणें सृश्टी बरी करून दवरिल्ली जाल्यार 300 मीटर जागो स्क्वेअर फुटाक ते 30,000 रुपये स्क्वेअर फुटाक. आतां ती 3,500 से राउंड अबाउट 10.764 खंय इंटू घाल्यार स्क्वेअर फीट जाता. म्हणून जवळ जवळ हांव सांगता तुका कल्पना 3,200 स्क्वेअर फीट हो जागो 30 रुपयान घाल्यार 9 कोटी प्रॉपर्टी जाली. स्वाम्यान हांव धांवन बसले काय नॉमिनल ताण बरोच फायन बरप तेगे एक मायंड एप्लाय केल्यार एक पत्राची कितें काम करता म्हूण दाखोवच्याक. वामनाल एक सेंटेन्स पळोवका सांगच्याक कारण कितें बुद्धिमत्ता चातुर्मासो जावं का म्हूण बरयलें ताणें. आमगेलो हो बॉयलो तुमगेलो संजय पै रायतुरकर स्वामी आपणें एकदां हांव वाचून दिवं का आमी एक मडगांवां करूं का आपण ते वाचूं जाय तरी घे. तागेले मना येवजत तशी ना. कडेर आमगे भाई नायक हे गौरवाध्यक्ष पद आसून नाही गौरवाध्यक्ष पद हांकां देंपशिलो मोहनदास नायक ही आनी तो टीम वर्क इज परफेक्ट खंय मडगांवांतू बरे तरेन चातुर्मासा सांगड जावन मठक ग्रामांत एक चातुर्मास जाल्लो इतिहास रावतो. मठ एक आसा अशें म्हणून घेवन तसलो इलौकीक चड भर पयसत गेलो सांगची तात्पर्य अशें समाजांतू गुरूचेर आशिल्ल्या भावनांची गुरुपद देणार तरेचें अशें कांय ऐतिहासीक संदर्भय घडच्याकय असलो प्रसंग गंडक याद म्हळ्यार सुलभ येवजणूक येत न्हय ती. बद्रीनाथान तुवें आमकां 2-4 जाणांन म्हळ्यार धेंप्यान सांगलें वचून देंपाशिल्लो स्वामी हवामानाचोच बेजदो आपणाले 21 जण आसा ताका जाल्यार आपण धाडटा. स्वाम्यान अभ्यास करून जे चातुर्मासाची म्हळ्यार संकल्पना घडीत जावची अशें एक सूचन ह्यात येयलें. आनी तूं सांगच्या कारण कितें चांगली कामां घडत राविली हाचो उल्लेख आदींय हांगा स्वाम्याल 17व्या पुर्तेच्या संदर्भांत काही वक्तव्यात आयकले जाल्यार ह्या ही मठाच्या उभारणेंतूय त्या वेळा वेले आमकां तिनूय व्यक्ती प्रकाशीत जाले. आमी हांगा 15 लोकां रायस बरयलो परिचय करून. आमगेले 2 जाण आसात हांगा युनिवर्सिटी म्हळ्यार हिंदीचो आनी संगीताचे प्रोफेसर ग्रेडाचे पावल नाजाम
गोकर्ण जे दोग जण पीक सांगा तांकां बरयलें दालना उतरादी मठाचे एकटो आसा दालना देव जिमल त्या कुटुंबांतू दोग जण भाव आशिल्ले तांकांय लेखी दिलें दालना सांगपाक कारण कितें केल्याने होत आहे आधी केलेच पाहिजे ना त्याच तरेचे क्रमान मराठी मस्तपत्र बरयलें आमी आरंभा दिवसा मराठी आमगेर जाल्यार ही सुवाच्य बोधक तरी कामाला गणशी रावली कडे रे मुंबईचे टीम तयार करतांचे तिघांनी येवन हो जाग पळयता तांणी आशिल्ली कशेंच की तशेंच पेल्लिकानूच मंदिर उबारचें आशिल्लें ताका तशें केल्यार आमी गेटअप ना 10% येना अशें तशें जावचें तुका वयर रावूनय माती पासून देवा पांय पळोवतात आनी दार बरें उगड आसा तुका भितर येवनूय देवदर्शन करून वतात आनी मेट्ट फूल हेदिकान घालून अंडरग्रावंड जाल्यार ही अशी 36 आंगड अशें करून म्हळ्यार डॉर्मेटरी सिस्टम आरंभ केलें हवेशीर हो जागो आनीक गंगा प्रताप म्हळ्यार रिवर बेड चड एक्स्ट्रीम हांगा भिडत आसा हवामान चंद हवामान गरम सोडले आनी कितें म्हणटा हांगा विरंगुळा काही म्हळ्यार घरचे कुटुंब येवन बसता एक अर्द घंटो 2 घंटो पयसून गंगे मुखारी आनी जप जाप्य संध्यावंदन करणारे ह्या परिसरांतले ब्राह्मण वर्ग गंगा तिरार येवन बसता हे तरेचे ब्राह्मण्यही केंद्रीत करचने वातावरण हांगा महाराष्ट्रीयन लोक हांगा 16,000 लोक वोटर्स आतां कांय 3,000 आयले दिसता कित्याक वयस्कर म्हळ्यार इमानदार लोकांक तांणी चेडू आनी नोकरेच्या परिसरांत म्हळ्यार तांकां नवी गांवांत आपूण हेडर वयल्यार मराठी लोकांची संख्या हांगा थोडी कमी जाली जाल्यारही वातावरण कसले तरेची गडबड नासता म्हळ्यार फ्लड आमगेल्या मठाक केदनाही लागना अशें जावचें सेफेस्ट हो एक मठा आवाज 33 फूट हायटाचेर सॅम्पलिंग शिलामय आसा आनी 36 फूट लेंथ आनी विड्थ भितर 36 अशें जावन 5,200 स्क्वेअर फुटाचो हो वास्तू आमगे एक प्राधिकरणातून एक्वायर म्हळ्यार म्हणजे एक सादाशें आमगेल्या मठाक कसली आपत्ती येना कारण कित्याक 10 मीटर सेटबॅक आसा आमकां न्हंयच्या रिवर बेड आनी 2 म्हयन्यान देंवत हें सप्टेंबर एंडा भितर संपूर्ण 30 फुटात वाडिलो सुद्दां 20 फूट वाडिलो ते संपूर्ण वचून घाट बरें क्लीन जाता तरी सेटबॅक म्हणटाची म्हळ्यार उदकांतून स्वामी 30 फूट भायर आसा शक्य ते आमी हांगच्यान भायर सरचे पयलीं एक सर्वे करून व्हरतात कारण कितें थंयच्यान पयसून कसं पत्रव्यवहार करता जर जाल्यार ते पत्रव्यवहाराक लिंक घेता हांगा 68 मेट्टा हे दिकान 70 मेट्ट गंगा देवका जाता बरयलें रे काम जावचें पंचगंगा घाटाक 5 मेट जाले पळय लँडींग स्पेस आसा 5 संख्या दाखोवच्या पंचगंगा घाट दुर्गा घाटात 9 नवदुर्गा दाखयता थंय बी 50-70 मेट्ट आसा कोणाक एक फिजिकली थाण अशांत गेल्यार पंचगंगा घाटार ह्या कोनसेर रावल्यार कितले मेट्ट देंवचे पडटा अशांत देंवल्यार मसिदेचे घाट म्हणून तो मसीद मध्य येवन मस्त उपद्रव जाताली आमगेल्या 1769 त्या वर्साक औरंगजेबान न्हय 1669 औरंगजेबान हांगा ही देवस्थान पुरा उद्ध्वस्त केलें हो उंच घाट हो आतांय पळयल्यार उंच घाट काशी दृश्य पळोवंक जर जाल्यार ह्या म्हळ्यार फोटोचो एक म्हळ्यार प्रिंट येताचीच सांगचे तात्पर्य आमगेलो मठ हो इतलो लागीं एक वणती पेल्लिकान मसिदेक जागो आमच्या स्वाम्याक धडक लागेल तरी तुमी हांगा कित्याक रावताचे सोडा गांव सोडा तरी आमच्या स्वाम्यान सोडलें ना ते बरयतात हांगाशील स्वामी आपल्या गुरूक तुमी मठाधिपती म्हणून गोंयांत तुमचे म्हळ्यार पर्तगाळी मठांत तूं रावल्यार आराम म्हणून दिसता म्हणून जर जाल्यार हो मठ गमावन घेतिल्ल्या काक जमेत गेला आपणें जनतावचें ना सांबाळच्याक तुमी स्वता येवन आयडेंटिटी म्हणटाय हें दाखोवन सिद्ध केल्यार हो एक मठ ताब्यांत उरत अशें कान पिळून उतर तांणी बरयलें त्या स्वामी हांगा 8 वर्स येवन रावले अशे तरेचो हो संदर्भ मोठा दफ्तरान बरोवन दवरिल्लो ही एक प्रेरणादायी उरता आतां इंदिरा कांती स्वामी तांणी केलें देशाटनाचें रूट प्रोफायल म्हणटात सुंदर बरें उरता त्या पूर्ण प्रज्ञ स्वामी आनी 2 फावटी चातुर्मास आयले
खंयची रुटार आयले ते आनी खंयची रुटार परतले दाखवत तसं नाही 8-10 किलोमिटराक एक एक जंक्शन बरेच असत ते आमगेलो समाज ह्या नॉर्थन इंडियान मस्त नाच म्हणून सांगा आत्ताही पळयले एक घर हांगा इस्टॅब्लिश जालेलं ना 5 वर्षा पयलीं तुकून स्वाम्याल मठ असल्यार ही ह्या हवामानाक की ह्या देशाच्या लोकाल्या वातावरणाक की आमगेल घर स्टेबल जायनात मठ आसाची तिनी मठ आसाची तिनी अर्चक राबून तांणी सांगी पुजा अर्चा चलोवन स्वाम्याक हिशोब धरचो हो ही वेव्हार करत तशें स्थानिक व्यवस्थापक मंडळ ही तिनी मठा कडेन व्यवस्थीत कार्यरत जायत आसा म्हणटना सारस्वतान ही काशींत आयिल्ल्या लोकांक यात्रार्थी लोकांक रावच्याक मठाचे वास्तू हो ही अत्यावश्यक समजत ह्याही मठ वास्तू उभारच्या रायाला धन काही मिळणं शब्रो हांगा कार्तिक एकादशी राय नव्हते पुनवे दिवसाक राय हांगा नव्हते 10,000 पडती लायताचे हांगा त्रिपुरा पौर्णिमा म्हणून बरो एक काशीन तुलो व्हडांतलो व्हड उत्सवात संभ्रम हो दाखवत तसलो आसा कित्येक भावीक लोक येतात हांगा त्या वेळार म्हळ्यार मठांत रावतात तो उत्सव पळोवन परततात म्हणटना हांगा चातुर्मास हा सांगड स्वाम्याल समारोप जावचो 29 सप्टेंबर आनीक आमी प्रयाण घेवन मुंबयतून 1 तारीखे दिवसाक वडाला मठां पावताची 4 तारीखे म्हामदे आसा 5 तारीखेक नव्यान एक वास्तूच्याही शिलान्यासाचे कार्यावळ दवरून घेतले आमी अशें 5-6 तारीखे भितर प्रयाण परतगाळी काडचे आसा पणजी शहरांतूय अख्खा गोमांतकी लोकां कडच्यान स्वाम्याक एक कितें म्हणटा ती 17व्या परिपुर्तेचो उत्सवात समारंभ गोंयांत एक घडोवचो ही महालक्ष्मी देवळांत आयोजीत जाल्लो आसा थोडे दिवस पर्तगाळी मठांतूय वास्तव्य आसून काही आमगेल कार्ययोजनेंतून चालना मेळोवन घेवचें आसा आयज दिवसाकही अनेक भावीक लोक हांगा जमिले आसाची देव सगळ्यांकय बरें घडोवं अशें देवचरणी आमी प्रार्थना करीत आमगेलो आशिर्वाद पर भाशणाचो आमी समारोप घडयतात बोलो श्रीमंत